शिक्षण माध्यम आणि इंग्लिश प्रायमरी स्कुलांक सरकारी ग्रांट्साच्या विशयाचेर सर्वमान्य उपाय काडूंक सरकारान 12 जुलैक 17 मेंबरांची शिक्षण तज्ञ अथॉरिटी नेमिल्ली। शिक्षणीक मळार सुदारणाच्योय विशय ह्या अथॉरिटीक दिला। समितीचो चेअरमॅन भास्कर नायक। समिती स्कुलाच्यो PTA, हेडमास्टर्स असोसिएशन, स्कुलाचे मॅनेजमेंट आणि स्कूल टिचरांचे संघटने कडेन चर्चा करता। सगळे तालुके जाल्या उपरांत अथॉरिटी सरकाराक रिपोर्ट दिवन पर्याय सांगतली। आता मेरेन अथॉरिटीन 4 तालुके कव्हर केल्यात। सत्तरी, दिवचल, पेडणे आणि बार्देस। शुक्रारा तिसवाडी तालुक्या खातीर पीपल्स हायस्कुलान मिटींग जाली। बाकीचे 4 तालुक्या परस तिसवाडी तालुक्याचो रिस्पॉन्स सापूच कमी। बाकीचे तालुक्यांनी 100 लोक आसतालेच। दिवचलेत 200 लोक आयिल्ले। तिसवाडी फक्त 60 पावले। फक्त 60 जाण बसकेक पावले। फक्त 20 जाणांनी माध्यम विशय आणि इन्फ्रास्ट्रक्चराचेर बसकेक आपले विचार मांडले। 20तले 12 जाणांनी कोंकणी मराठी शिक्षण माध्यम जाल्यार 4 जाणांनी इंग्लिश मिडियम ऑफ इन्स्ट्रक्शन म्हणून मागला। 4 जाण फक्त इन्फ्रास्ट्रक्चराचेरच उलयले। 15 ऑक्टोबराक केपें तालुक्या खातीर गव्हर्मेंट कॉलेजीन मिटींग जातली। त्या उपरांत 21 ऑक्टोबराक फोंडे आणि धारबांदोड्या तालुक्या खातीर GVM हायर सेकंडरी फार्मागुडयेर मिटींग जातली। आम्ही ज्या कडेन गेल्यात ते कडेन आमकां बरो प्रतिसाद मेळ्ळा। तुमच्याय कडच्यान बरो प्रतिसाद मेळ्ळा। तुमचे विचार आमी सगळ्यांनी नोट करून घेतल्यात। आमी ते योग्य माध्यमां पर्यंत पावयतले आणि सरकाराक जेन्ना रिपोर्ट दितले तेन्ना हे सगळे व्ह्यूज विल बी एप्रोप्रिएटली कवर्ड। समितीक सरकाराक रिपोर्ट दिवंक 120 दिसाचो प्रास दिला। प्रास सोंपता म्हळ्यार वेंचणूक आचार संहिता लागपाची। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट।